सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एंटनी फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज लिओना फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच दर्शन आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेय पासत मागुया. जी कोण बरी नात आनी आमकां सांगला आपणा पासत माग म्हूण ते सगळ्यां पासत मागुया. देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी ती बरी जावंक. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिशा भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाग्योन फिलीप आनी जाकोब ह्या धर्मदुतांची परब मनयता. धर्मदूत जेजू बराबर रावले, जेजूक अणभवलो आनी तोच जेजू तांणी हेरांक दिलो. आमी जेजूक आमच्या जिवितान अणभवूंक आनी तो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक आमकांय कृपा मागुया. जायते फावटी जेजूचो घेतलेलो अणभव दुसऱ्यांक दिवंक आमी फाटीं उरल्या. व जायते फावटी जेजूचो अणभव घेवंक मेळटले सोयेक आमी विबाडल्यात. असले आमच्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान उचारून सांगता. मनान चिंतून तोरां उचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागीन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सोर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोरवे बोवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोनवाड्या बापा, जेजू खातीर आपलें रगत वारयलें त्या तुज्या धर्मदुतां बाग्योन फिलिपाची आनी जाकोबाची आज आमी परब समरमता.
तांच्या मागण्यांक कान दी आनी तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणान आनी पुनर्जीवनपणान आमकांय वांटो दी. अशें तुका रूप रूप पळोवन सासणांक दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. बागीवन पावलून कोरिंतकाराक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांवें तुमकां पोरकोट केलां, तुमी मानून घेतलां आनी तीर बाबार्थान सांबाळलां त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करतां. हांवें तुमकां तें पोरकोट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो बाबार्थ निर्फोळ. बरें तर पयले सुवातेर हांवें शिकवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. मुणगे पवित्र पुस्तका पोरमोणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तका पोरमोणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 ओदीक भावा भयणीक दिश्टी पडलो. हातलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदुतांक. श्रेश्टी म्हाकाय दीस बोरचे आदीं जल्मल्यांक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. शेकानशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. परतून म्हणुया. शेकानशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंत्रोळार देवाची मोहिमा वर्णिता. मळप ताच्या हाताचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब. शेकानशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंक येना, तोरी शेकानशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तोंबू घालून दवरला. जबाब. शेकानशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. Alleluia, 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 alleluia. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून तोमासाक म्हळे, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं.
तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका ओळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हाज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबें आसां आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तुमी सोत मानिनाय. जी उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच अस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सोबें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबें आसां आनी बाप म्हजे सोबें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो. कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो आनी अशी पुता सवें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. सायबा, आमकां बाप दाखय. फिलिपान भाव भयणीनो ही विनंती जेजू लागीं केली, सायबा, आमकां बाप दाखय. आनी जेजून मागीर ताका काय बरोसो लॅक्चर दिलो. बापाक पळोवंक सोदताय, म्हाका पळयल्यार पुरो, कित्याक म्हजे सवें बाप आसा. आनी जी उतरां हांव उलयतां, ज्यो करण्यो हांव करतां त्यो बापाचेच. भाव भयणीनो, आमी जण एकलो आमच्या जिवितान देवाक अणभवून जरी तर खुशाल जावपाक सोदता जाल्यार आमचे भोंवतणी वा आमच्या जिवितान आमी चलता आसतना आमकां असले जायते सयेग आसात. पयले सुवातेर खुद्द जेजू आमकां आसा आनी जेजून सगळ्या आपल्या उदारपणान आमकां आपणाकूच दिल्लो आसा. म्हणटच जेजूक अणभवतलो जाल्यार हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान जेन्ना आमी पाळटा, जेन्ना आमी जेजूक परगट्टा दुसऱ्यांक आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात ही आज्ञा आमकां दिल्ली आसा, ती आमी जेन्ना पाळटा आनी ही आज्ञा पाळपाक केरीत भाशेन कोरात मोग एकामेकाचो, जसो हांवें केला तुमचो, हो जेजूचो मोग आमी दुसऱ्यांक वाडटा आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या करण्यांतल्यान आनी आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान, तेन्ना आमकां बाप मेळ्ळो. ही मिसाचे बेटेन आमकां बाप मेळटा. ही मिसाचे बेटेन जो बाप आमकां मेळटा तोच घेवन आमी भायर वेता तेन्ना ह्या बापाच्या मोगाची ऊब, ह्या बापाची काकळूत, ह्या बापाचें भोगसणें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमकां सोय. आनी आमी करतले जाल्यार जेजू पुनर्जीवन जाला. जेजू मरणाचेर जैत व्हरून उठला हें आमी सोत मानूंक गरज. आनी पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जेन्ना आमचे बरोबर आसा तेन्ना होच जेजू बागून पावलो भाशेन आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी होच जेजू आमी दुसऱ्यांक दिता आसतना ह्योच जेजूच्यो करण्यो म्हणजे आमची उतरां, आमच्यो करण्यो, आमची वागणूक दुसऱ्या सवें मोगाची, भोगसण्याची, काकळुतीची जावं हे बेटेन आमकां करपा मागुया. बागून फिलीप आनी जाकोब धर्मदूत जेजूचे आनी जेजूचे धर्मदूत कशे केरीत भाशेन ताचे बरोबर चलता भोंवता आसतना ह्यो जायत्यो वस्तू तांणी अणभवल्यात आनी जें कितें आपणें अणभवलें तेंच ते दुसऱ्यांक वाडटात. फिलीप जेन्ना रस्त्या वयल्यान चलून वेतालो तेन्ना एक इंजडो जो आपल्या गाडयेन प्रवास करतालो पवित्र पुस्तक वाचतालो पूण ताका समजणी नासली तेन्ना फिलीप तो जें कितें वाचता ताची समजणी ताका दिता आनी जेजू ताका दिता, हातूंतल्यान ताका पवित्र स्नानूय दिता.
जाल्यार आमी एकामेकाची मनां हे भाशेन उजवाडावंक आनी एकामेकाक आमचे वाटेर आदार करूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. देणी आमची भेटूंक गावता, आमची कासा तातूंत घालता, आमची मोलां तुका अर्पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. तुझ्या उदाहरणांत आमचे सुख तूं सोडपेटयता, मारून घे म्हूण विनोद करता. तुझ्या उदाहरणांत म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, भाग्यून फिलीप आनी जाकोब हांचे परबे समयार आमी तुका वुपताव ती देणी तूं स्विकार कर. कोश्टा दोगदांक सांपडलेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितळ निर्मळ मनाची भक्ती जावं दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी घोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन फिलीप आनी बागयोन जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमकां बाप दाखय. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाक पळयता. आमकां जण एकल्याक बाप जेजून दाखयला आनी ताचे वाटेन चलूंक आमकां आपयल्यान. हीच कृपा आमकांय दी म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्या प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे समय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शिडीच्या जेवणाका पयलीं ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करूया D20 पेज नंबर 58 D20. Jesu, obraz korit zaляр tuzo, kalsa soto sanot bogta hitlo, untuns aci sanoi zaляр puro, dados karin virun vechakotmo. Jesu, तुझ्या पवित्र नावासारखे मधुर संगीत कोयसरूच ना गावचे घडवे उथरपणाक लेणा करचे दुर्लभ चिंतन मनात ना उपसोचे. Jesu, patria che lots tu bor vaso, uzo, patria che lots tu cor valo, tu cor, sottia che lots molto volo, turbok talian coso, tu nazauto. Jesu, amso mukut sargaraja, satu amso sontos yaso saran, apka modik moina boykut sukha, tuche sove bogum nirmisasna. सोमया आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो. फिलीप, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. सर्वेस्पराक जोई.
प्रार्थुया. भुमोगाळ बापा, आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मळ कर. अशें तुज्या धर्मदुतां फिलिपा आनी जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखून तुका ओळखूंक आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी पावूं. हो उपकार आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज आमचे फिरगोस गवळीक सभेची पिकनीक जातली. सगळे आमच्या ह्या फिरगोस गवळीक सभेच्या वांगड्यां पासत मागचें आनी तांचो वावर आमचे पवित्र सभे पासत आमचे हे चिखलेचे फिरगोजे पासत सुफोड जावंक तांचे पासत मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गायन घेऊया. U33 पेज नंबर 248. U33.